नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। मडगांवां सोपो फारीक करचे शिवाय बेकायदेशीरपणान बसपी पसरेकारांक नगरपालिकेन काडचे म्हणीत बाब आजगांवकारान वेपाऱ्या सयत काडलो नगरपालिकेचेर मोर्चा। रान संरक्षित वाठारांनी 8 बीएसएनएल टावरांक मान्यताय, सुर्ला, सत्तरी आनी कुळ्या इको कॅम्पांक तत्वता मान्यताय, बोंडला रान भोंवडी आनी नेत्रावळी जीप सफरी जीएफडीसीची बसकेन निर्णय। फोंडा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन जाला गैरकारभार, अध्यक्ष आनी सचिवाक लागून सोसायटी नुकसाणान, मुख्य संस्थापक सदस्यांचो पत्रकार परिशदेन दावो। पांजरखणी कुंकळी रस्तो अपघातांत एक गाय आनी 4 वासरांक दुर्दैवी मरण, गाडयेन नेटाचो धक्को दिल्ल्यान दुर्घटना। आदर्श युवा संघ गांव डोंगरी खोतीगांवां 8 ते 10 डिसेंबराच्या मजगती लोकोत्सव। कारवारा रॅली काढून पुराय भारताच्या नुस्तेकार भावांनी मनयलो संवसारीक नुस्तेमारी दीस। भारताच्या नुस्तेमारी समाजाच्या संरक्षणा खातीर केंद्र सरकारान काडचो कायदो, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमाची मागणी। आता खबरो विस्तारांत। सोपो फारीक करचे शिवाय बेकायदेशीरपणान मार्केटांत बसपी पसरेकारांक नगरपालिका कित्याक धांवडायना असो प्रश्न करीत आदलो मुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार हाणें वेपाऱ्यां सयत मडगांवां नगरपालिकेचेर मोर्चा काडलो। तशेंच ठिय्या आंदोलन केलें। 80% वयर पसरेकार गोंया भायले आसात, ते सोपो फारीक करिनात। सोपो करपी कंत्राटदारूय खंय भायल्या भायर गुड्डिलासावा करतात म्हूण बाबूचो आरोप। मडगांव वाठारांत सोपो बंदनासतना बेकायदेशीरपणान बसपी पसरेकारांक थळाव्या वेवसायिकांच्या वेवसायांचेर परिणाम जाता असो आरोप करीत बाबू आजगांवकारान मंगळारा मडगांव नगरपालिकेचेर मोर्चा काडलो। गोंयांत कर्नाटकाची तांबडी भाजी सुद्दां नाका, विकपाक जाय जाल्यार गोंयचीच तांबडी विकची अशेंय विधान आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार हांणी केलां। सोपो कंत्राटदार भायल्या भायर भायलें घेवन स्वताची बोल्सां भरता असोय बाबूचो आरोप। आता ऑपोजिट बेकायदेशीर बसतात त्याचो तुम्ही सोपो घेतात, बेकायदेशीर बसतात त्याचो असे एग्रीमेंटाचे हा मागीर त्याक परमिट कित्याक बसपाक दिना? अरे जो म्युनिसिपालिटी मुखार बसता रस्त्यार घेऊन बसता तो बेकायदेशीर। तुम्ही फाल्यां रोड वेंडर्साक काडपाक जाल्यार तांणी घेवन वचून काडून येता। तुम्ही त्यांच्याकडे पैसे घेता पैसे घेता जाल्यार तुम्ही त्याक बसपाक कित्याक दिना? बसपाक कित्याक दिना? अरे तुम्ही जे बेकायदेशीर जे काडटा रोड साइड वेंडर या तुगेले हेजे मुखार गार्डना मुखार गोमुदार हेजेर बसतात दिसतात, या सडेकार लायन बसतात आनी खंयचे लायन स्टेशन रोड बसतात, तो चोर बाजार बसतात, यांच्याकडे तुम्ही पैसे घेतात काय म्हणटा हांव? म्युनिसिपालिटी एग्रीमेंट प्रमाणे एग्रीमेंट कायदेशीर का बेकायदेशीर तो सोपा घेता त्याला कळना नाही ते। अरे हेतून कळपा जाय न्ही? आम्ही त्यांना सांगता तुम्ही बरयला तेजे बरयला इलिगल ह्या ते घेवपा जायना म्हणून आम्ही ताका एग्रीमेंटा प्रमाणे करून दिल्ले आसा की ह्या ज्युरिस्डिक्शनांचे जे कोण धंदो करपाक बसता पळय तांचे कडेन असल्या जाग्याचेर तेणे घेवपाक जायना। आता आयडेंटिफाय करचे पडले खंयच्या खंयच्या लँडान त्या बसता ते इलिगल। हांव तुका म्हणटा ते बेकायदेशीर आहात तेच उलयता, हांव दुसरें उलयना। बेका होमना मडगांव भितर खंय सारक्या गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। गोंयच्या रान संरक्षीत वाठारांनी बीएसएनएलाच्या 8 मोबायल टावरांक वन्यजीव मंडळान मान्यताय दिल्या। सुर्ला, सत्तरी आनी कुळ्या इको कॅम्पांक मंडळाची तत्वताय मान्यताय मेळ्ळ्या। बोंडला रान भोंवडी, नेत्रावळी जीप सफरी हे चालीक लावपाचेर निर्णय जालो। राना उदरगत महामंडळाचे सोमारा जाल्ले बसकेंत हे निर्णय जाल्यात।
आयज स्टेट बोर्ड फॉर वायल्ड लायफ हेची मिटींग जाली. सेक्रेटरिएटान मिटींग जाली. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे आणि GFDC गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन दिव्या राणे आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हेर वरिष्ठ अधिकारी हाका हजर आशिल्ले. GFDC वरवीं इको टुरिजम प्रमोट करपाक लागून ही बैठकीचो म्हत्वाचो मुद्दो आशिल्लो. ह्या मुद्द्यान येयला तो एक म्हणटा तो सुर्ला जे वाठार आसा अभयारण्य क्षेत्र तितून इको टुरिजम कॅम्प डेव्हलप करप, मागीर वायल्ड लायफ बोंडला सँच्युरी वायल्ड लायफ टूर्स हे करप, एक्सप्लोर करप, आणि इको फ्रेंडली सर्वीस. दूधसागर खूब वाठारांत खूब टुरिस्ट येतात, तांकां असल्यो इको फ्रेंडली कसल्यो सुविधा ना. ते इको फ्रेंडली सुविधा दूधसागर वॉटरफॉल ते बरोबर माधव वायल्ड लायफ सँच्युरी सॉरी भगवान महावीर नॅशनल पार्क आसा जंय हे दूधसागर वॉटरफॉल येता त्या वाठारांनी इको फ्रेंडली सर्विसीस सेटअप करच्यो. आणि तेच बरोबर नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी ही एक्सप्लोर करपा खातीर जीप टुरिजम जशे गुजरात आणि आसाम ह्या सारकिल्ल्या वाठारांनी जे सँच्युरी आसा थंय ट्रेल जाता त्या टायपाचे टुरिजम जिपीनी व्हरून तांकां नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी एक्सप्लोर करपाचे अशी हे आसा. आणि ही जी भितर हे आसा वायल्ड लायफ सँच्युरीनी BSNL नेटवर्क घालपाचें तेंच्यांनी ठरयलां. वायर्ड केबल नेटवर्क ह्या वाठारांनी कनेक्टिविटी दिवपाक. ह्यो आयचे म्हत्वाचे मुद्दे आसले गोवा वायल्ड लायफ बोर्डाचे. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. फोंडा अर्बन कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन जाल्ल्या गैरकारबारा वेल्यान मुख्य संस्थापक सदस्यांनी पत्रकार परिशद घेवन अर्बन कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे अध्यक्ष आणि सचिवाचेर आरोप केले. सहकार सोसायटी काबार जावपाक संचालक जबाबदार आसता अशें मुख्यमंत्र्यान सहकारी सप्तका दरम्यान विधान केल्ले. हे विधान म्हळ्यार फोंडा अर्बन कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी हे ज्वलंत उदाहरण अशें म्हणीत आदोगाद RS नायक हाणें सोसायटीचो कारभार उक्ताडार हाडलो. आनी फाटलीं 10 वर्सां जो आतांचो प्रेजेंट जो चेअरमॅन आसलो बाब संदीप नायक हो कंटिन्युअस चेअरमॅन आसा 10 वर्सां. तर काल तुमी पळयलां आसतलें CM प्रमोद सावंत हाणें तो कोऑपरेटीव विकाच्या संदर्भान क्रेडीट सोसायटी उलयतालो. हांव आयजूच सकाळीं पळयतालो की सोसायटी विध्वंस जावपाक काबार जावपाक कारण म्हळ्यार संचालकांचो अंदाधुंद वेव्हार. आनी ताजें ज्वलंत उदाहरण म्हळ्यार ही आमची फोंडा अर्बन कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटीचें ज्वलंत उदाहरण. म्हणजे संचालकांचो कसो अंदाधुंद वेव्हार जालो, संस्था कशी काबार जाता, पब्लिकेचो पयसो कसो वेटीस धरलो वता, हेचें ज्वलंत उदाहरण म्हळ्यार फोंडा अर्बन. तर प्रत्येक मिटिंगेक हे मिसमॅनेजमेंटाचो इतलो सुंदर हे आमी जें कितें मिटिंगेक उलयता AGMान हें केन्नाच मिनिट्साचेर येनासलें. आनी जे कोण ओपोज करता तांकां तांणी सिस्टमॅटीक सायडीक काडले, सगळें सिस्टमॅटीक. आनी हेचो अतिरेक असो जालो की पयर हालींच 3 नोव्हेंबराक रजिस्ट्रारान असिस्टंट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव्हांनी ऑर्डर काडल्या बेस्ड ऑन द ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिटान जे मिसमॅनेजमेंट आहा आनी हो एंटायर बोर्ड जो आसा तो डिस्क्वॉलिफाय केल्लो आसा. हो संदीप नायक, ममता केसरकर, दत्ताराम परब हे जे 11 जाणांचो बोर्ड आसा हितून मेन हे दोगूच सूत्रधार संदीप नायक आनी दत्ताराम परब. हो सेक्रेटरी तागेलो आनी हो संदीप नायक चेअरमॅन. हे दोगूय रिटायर्ड पर्सन डेली सोसायटीन बसप, सांज सकाळ येवन बसप. ते कितें करताले आमकां खबर ना. पांजरखणी कुंकळे रस्तो अपघातांत एक गाय आनी 4 वासरांक दुर्दैवी मरण आयले. गाडयेन नेटाचो धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. कुंकळे पालिकेन रस्त्यावेल्या गोरवांचो बंदोबस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. हे रातचे मॉर्निंग 4 o'clock असे ॲक्सिडंट जालो. एवरी डे हे आयचीच खबर न्ही. दीस इज टू मच नाव. सद्दां एक अशें करून कॅटल्स हे जाता. आनी हांवें आयकलां कॅटल पावडर म्हणून म्युन्सिपालिटीन घेतलेलो. तो कॅटल पावडर भितर आसता ऑफिसां बसून फायली मेजता फक्त. आनी हे दुसरी भुरग्यांक तो सांगता हें कर म्हणून गोरवांक धांवणय म्हणून. कितले आतां हे दीस इज टू मच नाव. एवरी डे ॲक्सिडंट जाता. हें आमचें घर, म्हाजें घरा मुखार एवरी डे पळयता एक ॲक्सिडंट आमी पळयला हांगा.
मातशें येवन म्युन्सिपालिटीच्या कुंकोली म्युन्सिपालिटी मातशी कितें एक्शन घेवची प्लीज सर. कितली गोरवां अशी मेली आज गोरवां कमीत कमीत म्हाका दिसता 4 ते 5 गोरवां मेली. मुखार एक पडला आनी हांगा 4 तुमी पळोवपाक शकता. हांगा हे पळय कशी पळय तेंची हालत पळोवपाक जायना आमच्याक. मातशें कोणी एक्शन घेवचें प्लीज. अंदू काणकोणच्या लोकोत्सवाक गोंयची खाद्य संस्कृती आणि लोकसंस्कृतीचे दर्शन घडयतले. लोकोत्सवाक 6 सत्रां जातली. प्रत्येक सत्रांत हेर राज्यांतले 6 सभापती मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. पेडणे ते काणकोण मेरेनच्या वाठाराचो आस्पाव लोकोत्सवान जातलो, सभापती रमेश तवडकारान सांगले. आदर्श युवा संघ गांवडोंगरी खोतीगांवां 8 ते 10 डिसेंबराच्या मजगती लोकोत्सव घडोवन हाडटले. ह्या 3 दिसां भितर पारंपारीक नृत्य आनी खेळ, रानवटी वखदांचे, दुर्मीळ शेत पिकांचे आनी कंदमुळांचे प्रदर्शन जातले. खोतीगांवच्या आदर्श ग्राम ह्या सुवातेर ही कार्यावळ जातली आनी मुख्यमंत्र्या हस्तुकी हाचे उक्तावण जातले. लोकोत्सव घडोवन काणकोण हे सांस्कृतीक केंद्र करतले अशें आदर्श युवा संघाचो अध्यक्ष रमेश तवडकारान सांगले. आम्ही सगळे जाणा आदर्श युवक संघ गांवडोंगरी आणि खोतीगांव ही संस्था आणि तसेच बलराम एज्युकेशन सोसायटी काणकोण या 2 संस्थांच्या माध्यमांतल्यान फाटली 22 वर्सां आमी ग्रामीण संस्कृतीचे दर्शन, गोंयचे खरेपणाचे दर्शन जावचें ह्या हेतूंतल्यान आमी लोकोत्सवाचें आयोजन करता. आणि ह्या वर्साक आमी 8, 9, 10 डिसेंबर या दिसाक 23व्या लोकोत्सवाचे आयोजन तयारी चालू आसा आणि 8, 9, 10 डिसेंबराक लोकोत्सवाचे संपन्न जातलो. म्हणजे गोंयच्या ग्रामीण संस्कृतीच्या आदाराचेर, ग्रामीण परंपराच्या आदाराचेर, ग्रामीण जीवनशैलीच्या आदाराचेर आमी ही मूल्यां किंवा संस्कृती आसा ताचे प्रगट दर्शन लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आयोजन करता. आणि ते आदर्श ग्राम हांगा एक परमनंट आणि त्या जाग्याचेर लोकोत्सव दरवर्सा जाता. नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम दर वर्सा संवसारीक नुस्तेमारी दीस मनयतात. अंदू भारतांतल्या सगळ्या नुस्तेकार भावांनी नुस्तेमारी दीस मनयलो. ह्या निमतान कारवार नुस्तेकारांनी खासा रॅलींचे आयोजन केल्ले. ह्या रॅलीन काँग्रेसीचो फुडारी ऑलॅन्सियो सिमॉयशान वांटो घेतिल्लो. केंद्र सरकारान भारताच्या नुस्तेमारी समाजाच्या संरक्षणा खातीर कायदो करचो अशी मागणी नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमान केल्या. आयज आमी वर्ल्ड फिशरीज डे कारवार सेलिब्रेट करता आणि आमचे कारवार मच्छीमार लोकांनी एक रॅली काडिल्ली आसा. तशेंच गोंयान वेट आयलँडार आमी सेलिब्रेट करता, केरला आमी सेलिब्रेट करता, महाराष्ट्रा करता, ओडिसा करता, आंध्रा करता, वेस्ट बेंगॉल करता. सगळे कोस्टल स्टेटींनी आयज वर्ल्ड फिशरीज डे जे NFFक लागून स्थापीत जाल्लो 21 नोव्हेंबर 1997 न्यू दिल्ली, आयज हे आख्खें जगभर रेकॉग्नायज करता वर्ल्ड फिशरीज डे म्हणून. आणि ह्या वर्ल्ड फिशरीज डेक आमी सरकाराक विनंती करता जे नुस्तेकाराचे मुद्दे जे आसा, जे डिस्ट्रक्टीव गियर्स आसा, जे कॉलनायझेशन ऑफ कोस्ट पळय करता, जे पोर्ट्स बांदिता, आयज कारवारूय पोर्ट बांदता, गोंयानूय पोर्ट बांदता, महाराष्ट्रानूय बांदता, केरळानूय बांदता, हे पोर्ट ह्यो बांदून आयज कोस्ट आसा तो काबार जाता, नुस्तेकार जो आसा तो डिस्प्लेस जाता. सो ह्या दिसा आमी सरकाराक विनंती करता की कोस्टल रायट बील जो आमचो मागणी आशिल्ले एक भरपूर वर्सां जाली, आमी मागता ह्या सरकारान हो कायदो हाडचो आमचे बारीक फिशरमॅनाक प्रोटेक्ट करपाक आणि जे नुस्तेकाराची परंपरा आहा ती चालू उरपाक. राज्य पावण्यावयली बोटिंग सर्त येता त्या आयतारा 26 तारखेक विठ्ठलापूरच्या वाळवाट न्हंयेंत रंगतली अशी माहिती मयेचो आमदार प्रेमीन शेठ हाणें दिल्या. त्रिपुरारी पौर्णिमे निमतान पर्यटन, कला आणि संस्कृती, माहिती आणि प्रसिद्धी ह्या खात्यांच्या जोड पालवान श्री विठ्ठल देवस्थान आणि दीपावली उत्सव समिती वतीन ही सर्त आयोजित करतात. 26 नोव्हेंबर 2023 ह्या दिसा त्रिपुरारी पौर्णिमे आहा आणि ह्या निमित्तान दीपावली उत्सव समिती विठ्ठलापूर सांखळी ह्या संस्थेन त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या
निमित्तान जी दरवर्षी साजरो करणारी बोट स्पर्धा ह्या वर्साय हाती करपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. गोंय सरकाराचे कला आनी सांस्कृतीक खातें, GTDC गोवा डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी दिपावली उत्सव समिती आनी श्री विठ्ठल पंचायत देवस्थान यांच्या जोड पालवान हो कार्यक्रम 26 नोव्हेंबर 2023 ह्या दिसा साजरो जातलो. ह्या निमित्तान ज्यो बोटीची स्पर्धा जी आसा ही स्पर्धा घेवपाक लागून सगळ्या स्पर्धकांनी ही बोट इको फ्रेंडली आसची असो एक ठराव घेतलेलो आसा. आनी गोंय सरकाराच्या कला आनी सांस्कृतीक खात्यान ह्या निर्देश दिल्ले आसा आमकां की ही बोट म्हणटा ती नैसर्गीक वस्तू पासून तयार केल्ली आसूंक जाय, म्हणजेच इको फ्रेंडली आसपाक जाय. हो पयलो मुद्दो आसतलो. ह्या स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या सगळ्या पथकांक एक आव्हान आसा. जे स्पर्धक हितून भाग घेतले हितून सगळ्यात नैसर्गिक वस्तू पासून तयार करणारे ह्यो बोटी हेचे सर्वेक्षण ज्युरीज म्हणजे जे जज आसतले त्यांचो जो निर्णय आसतलो त्यांचो अंतिम निर्णय आसतलो. 35,000, दुसरे बक्षीस 30,000, तिसरे 25,000, चौथे 20,000, पांचवे 15,000 आनी सिलेक्टेड जे 10 पथक आसतले तांकां जशे परीक्षक सिलेक्ट करतले तांकां प्रत्येकी 5,000 आनी प्रशस्ती पत्र हे सगळ्यांक दिल्ले वतले. आनी जे कोण पार्टिसिपेट जाता त्या सगळ्या पथकांक 4,000 रुपया आनी प्रशस्ती पत्र अशें हे प्रदान केले वयतले. गोंय सरकाराच्या आर्ट एंड कल्चर ह्या डिपार्टमेंटान ही स्पर्धा बरी जावची आनी उमेदीची जावची म्हणून एक भावगीत, भक्तिगीत, लावणी, पोवाडे आनी नृत्य असो संगीताचो भरदार कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा. दिवचलच्या आयडीसींतल्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. ESI कडल्यान फुडें रस्त्याचेर तर धुल्लाची गंभीर समस्या आसा. ह्या रस्त्याच्या मदल्यान वचपी गटारा वयली लादी फुटून मदींच फोंडकूल निर्माण जाला. ह्या रस्त्या वयल्यान वाहन चलोवप सोडात चलप लेगीत धोक्याचें जाल्लें आसा. कितकेच तेंप जालो पिड्ड्यार जाला. तो एक केदो व्हडलो खड्डो पडला. ते खड्डो जो धोपराच्या वयर इतको जरी आहा त्या खड्ड्यान कितकेच आमचे म्हाजी बायल थंय कामाक वयता. खूब जाण वळपाक वयता त्या भुरग्यांक बीन ते खूब जाण पयले कितकेच जाण भितून पडलेले आसा. कोण लक्षच दिना, कांय कळना काय कितें ते. व्हडलो इंडस्ट्रीचो रस्तो सिस्टमॅटीक आसूंक जाय. तो दोना पळोवंक गेले पळय तुमीच पळयता धुल्लो जातलो तो दिसतलो थंयसर. हो तो व्हडलो खड्डा, रस्तो भर खड्डा, गाडी भायर काडूंक जाय चान्स ना. धुल्लो पळय तो कसो आहा तो नाका आतां ते धुल्ले. नाही हे केन्नासून पडला आता. एका जाली वर्सान गेले. कोण पळयना हेच्याकडे. कोण पळयतलो ते एक्चुअली तेंच्यांनी पळोवंक जाय. इंडस्ट्रीचो रस्तो न्हू, इंडस्ट्री कोण आहा तेंच्यांनी पळोवंक जाय तो. पण लक्षात ना ते. कामगार भरपूर वयता. ते बायलां वेगळा हाका वयता, गाडी घेवन वयता. कितकीच पडलेली आहा कामाची. भाजपाचे सरकार पक्षांतराक उर्बा दिता. निलेशाक मंत्रीपदा वेल्यान देवून आलेक्स सिकेराक मंत्रीपद दिवप हे ताचेच उदाहरण असो आरोप बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस हाणें केला. विधानसभेन दिल्ली आश्वासनां पुराय करपाक सरकाराक जमना. मंत्रीपदां दिवपाची आश्वासनां मात हे सरकार बरे तरेन पुराय करता असो तोमणोय आमदार वेन्झी वेगसान मारला. डिफेक्शन जाल्लें तें डिफेक्शन हो सरकार ते अगत्यम केलें. आतां अजूनय प्रमोट करता चल्लो. डिफेक्शन इज बींग प्रमोटेड. हे एकट्यान डिफेक्शन प्रमोट जालें. मिनिस्ट्री कोणाकूय जाल्यार कोणाकूय दिवपाची ती. कळ्ळें. आमगेले रस्तो करपा जाय. काबराल आसता काबरालान पास करपा हें दिल्लें. आतां आसता ते दितले. फायनली फायनान्स कोण जाता, फायनान्स चीफ मिनिस्टर जाता. कोणूय मिनिस्टर जाल्ले ती फायनान्स फायल वचून थिंग आसता. सो बट द प्रॉब्लम हियर इज BJP जो सरकार आहा हो सरकार BJP गेलो. दे वॉन्ट टू प्रमोट डिफेक्शन. दे आर अपलिफ्टिंग दीस थिंग्स हे करून. सो हितू आनी घुसपोड काय ना. लोकां आज कळपा बरें. जरी तरी आज सरकार जो तो रस्कोन करता तो सरकारा लोक दाखयतलो. हितू आनी काय ना. दीस इज द स्टार्ट. तुमगेले मनशांक जे तुम आहाय ते काम कितें करताय ते तुम जाणाय. तांकां तुम जर देंवयताय अशें करून आनी कोण येयलोले डिफेक्ट केलो जाल्यार तुम जर तरी पोजिशन जाल्यार आय थिंक द पीपल आर वॉचिंग. पीपल आर वॉचिंग एंड पीपल हॅव टू शो. इतली आश्वासन आहाय इन द फ्लोर ऑफ द हाऊस जी आश्वासन दिलें. असेंब्ली फ्लोर ऑफ द हाऊस आश्वासन दिल्ली प्रॉमिस
तुमकां फुलफील करपा जायना हे तोंडान वय वय हांव तुका मिनिस्टर करता म्हण ही प्रॉमिस फुलफील करपा जाता जाल्यार असेंब्ली वालोर ना तूं सांगत ते प्रॉमिसा तुका वालोर आहा जालो ना असली गट सीएमाली सो असेंब्लीन जे हावजान जे प्रॉमिस दिता ती प्रॉमिस तांकां करपा जायना फुलफील करपा जायना पूण वय हांव तुका हें करता तें करता ती प्रॉमिस तुमी इतली घेवन बसताय हुंय काय मरे सरकार चुकलो आहा आनी हें चुकल तो सरकार आज हो डावनफॉल कमी जाल्लो हो डावनफॉलाचे आज कितें जातलें तें सीएमा कडलें आलेक्स सिक्वेराक मंत्रीपद दिवन प्रश्न सोंपिल्लो ना हेर एक दोग जाणांकूय मंत्रीपदाची अपेक्षा आसा मंत्रिमंडळान मोठे फेरबदलाच्या चर्चांक लागून आतां सावनूच कांय जाणांचे पोटांत आतांच गळो आयला पळोवया हो स्पेशल पॉलिटिकल रिपोर्ट आलेक्स सिक्वेराक मंत्री केलो आनी एक गजाल एक्सपोज जाली मंत्रीपदाची डिलां करूनच काँग्रेसीच्या ते 8 आमदारांनी भाजपात प्रवेश केल्लो कसल्याच शर्तीचेर भाजपात आयिल्ले नात हे मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष आनी 8 आमदारांचे विधान तांणीच खोटे थारायले परतून एक फावट हे सगळ्यांनी जनतेक पिशान काडले हे सिद्ध जाला मात फकत सिक्वेराक मंत्री करून निभावतले काय कितें तर अजिबात ना आनी दोगांक तरी मंत्रीपदां मेळटली हें नक्की फकत आयज मेळपाची फाल्यां मेळटली इतलोच कितें तो फरक राजिनामो दिल्ले निलेश काब्राल आनी खासदार मंत्री श्रीपाद नायकान हाचे संकेत दिल्यात आनी भाऊ कितें चेंजीस जावपाचे आहा सध्या ना मागीर जावं शकता फुडें अरे जेन्ना तुका आपयता म्हाका खबर ना कित्याक आपयता आनी तुका सांगता की तुका सॅक्रिफायस करूंक पडटलें म्हाका पयलीं आंग काडलें आनी तुका सांगूं ना म्हणजे आनी 3-4 जाणांक सांगला म्हणपाक लागलें सो मागीर हांवें म्हणलें हांव परतून येवन सांगतलो सो सॅक्रिफायस आनी मागीर रिक्वेस्ट इज अ डिफरंट मिनींग 5 राज्यांचो वेंचणूक निकाल जाले उपरांत राज्यात मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल जातले हे निश्चित आनीक 2 जाणांच्यो विकेटी पडटल्यो आनी 2 नवे मंत्री जातले निलेशाचेर हावळ आयिल्ल्यान सरकारांतल्या 3-4 मंत्र्यांच्या पोटांत आतांच गळो आयला भ्रष्टाचाराचे मोठे आरोप जाल्ले एका मंत्र्याक देंवोवपाचेर भाजपात 2 गट जाल्यात एक गट ते मंत्र्याक देंवोवपाची मागणी करता जाल्यार दुसरो गट ते मंत्र्याक साल्वार करपाक पेटला मजगती आपले मंत्रीपद साल्वार करपा खातीर आपल्याक खंयचे समाजाची बीन गरज ना म्हूण काब्रालान फण्ण मारिल्लें मंत्र्यांक टार्गेट केले त्यांचे समाज त्यांच्या फाटल्यान उभे रावले ते खूप फावटी त्यांनी प्रेसूय घेतली त्याचे जेन्ना जेन्ना खबर येता दिसता तुमकां तुम्ही समाजाचे ना हाडून तुमकां हें जालें ना तशें काय ना पळय समाज हे सगळे गोश्टी कितें आसता पळय हे इट इज पीपल फॉर द विकर सेक्शन विकर म्हणल्यार जो भिता हांव भिना मायकल म्हणटा आमी रेसीर आसात दिगंबर कामत म्हणटा आपलो उद्देश आलेक्साक बेगीन मंत्रीपद मेळचें म्हूण आशिल्लो ताचे विचारल्यार तो आजून ताच्या देवाक फुडें काडटा ओन्ली आलेक्साक बेगीन जावप हो म्हजो मुटलो आय फुलफील दॅट मोड आर यू इन द रेस गॉड नोस फुडल्या मागीर पूण तुमी रेसीन ना आमी सगळे रेशीन आहा आसा रेसीन येत न्हू फुडले रेशीन आहा See, our thing should never stop. See, dreaming of becoming something, nobody should stop. So in politics, as a MLA, I should never stop dreaming of becoming a minister or chief minister or anything. So you have to keep on working hard. So that is what we are doing. एकंदर पळयत जाल्यार गोंयचें राजकारण म्हळ्यार फकत खुर्चेचो खेळ जाला आनी आलेक्साक मंत्रीपद ही ह्या खेळाची सुरवात काँग्रेसींतल्या 8 आमदारांक सरकारान सामावून घेतना भाजपाची कसरत जाल्ली दिश्टी पडटा जांकां मंत्रीपदा वयल्यान काडल्यात वा फुडें काडटले तांचो सद्याक तरी बंड करपाचो प्रस्नूच येना कारण बंड करून वतले खंय आतां सगळ्यांचें लक्ष लागलां ते 5 राज्यांच्या वेंचणूक निकालांकडे वो निकाल म्हळ्यार 2024ची सेमीफायनल तो मेरेन राजकी घुसमट आनी तडजोडी ह्यो चालूच उरपाच्यो गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष
बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for कढ़ाई paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया.